म्हापशा गांधी चौका कडेन सकाळ फुडें एक्सिडेंटांत चली गेलें. इनोवा आनी एक्टिवाच्या एक्सिडेंटांत थियेचे 22 वर्सांचे अंगना नायक सोंपले. चलयेच्या भावाकय बरोच मार लागला. ताका आजिलोंतल्यान मेडिकलांत व्हेलो. इनोवाच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी धरला. एक्टिवा बस स्टँडा कडेन वताली. इनोवान स्पिडीन धपको दिलो. म्हापशें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरतना तें गेलें. ते वेर्णा कामाक वतालें. ताचो भाव ताका थिवीच्यान पावंक आयिल्लो. तारवाडो पिळगांवच्या ड्राय डॉकाक लागून शेतां सुकल्यांत. ड्राय डॉक उबारतना थंयची आदली मानस काडून नवे तरेची मानस म्हूण बांदली. तीच मानस आतां शेतांची वाट लायता. थंयच्यान खारें उदक शेतांनी घुसता म्हूण लोक बोवाळ मारतात. त्या भायर सँड ब्लास्टिंग आनी हॅमरिंगाक लागूनय गांवकार हैराण. हो ड्राय डॉक खंय सावंताचो. विचारल्यार तांकां खंय आरोपाचेर उलोवपाचें ना. त्या टायमार हांगासर ताका वाट मेळपा खातीर जावं आनी कित्या खातीर मानस काडली आनी हांगासर लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी मेकॅनिझम आसलेली मानस घातली. ती मानसे कारण ते मानशेच्यान आतां आमचें पाणी जें आसा तें हांगासर पाणी ब्लॉक जाता. वर्साच्या वर्सा परत परत नवी मानस घालची पडटा. चिखलाची पळय चालू आहा ही घातल्या वरून सुद्दां घातल्या तशी आनी ते मानशेनसून सुद्दां आनी हे मानशेन पाणी भितून वचून खाऱ्या वचून सगळे शेत आमचें सबंद पाड जाल्लें आहे. आणि जेन्ना आमी लायता पळय न्हू तेन्ना आमी हांगा मेरेर बसून आमकां जेवचें पडटा. आनी जेयतना हेंचें सँड चालू असल्या कारणान ते सगळो धूळ सुद्दां आमच्या पोटान वयता. आनी भुरगीं येता वयता स्कुलाक परत ह्या गांवांत पण जो लोक रावता तांकां सुद्दां त्रास जाता. कित्याक येता वयता हेंचें सँड चालू आसता. ही धूळ वचून त्या शेतान पांय घालून सारको ना. आतां ह्यान फुडें आमी कितें तरी खावपाचें त्या भुरग्या बाळांक घालून. आमकां आवाज येता पळय हांगासर भिल्लेले आमी फडफडी जागे जाता. कितें करतलो थंय सांगल्यार तांकां कळना. पूण हीच आतां पळय हो कोण आतां अत्रे इंजिनियरींग वर्क म्हणजे अत्रे सावंत हो निर्मला सावंताचो चेडो. तो कितें तेणें कितें केलें सगळें हे मँगलोर जाल्ले पळय ते कट केले आनी सारके CRZान सगळें आपलें फिलिंग केलां आनी CRZाची एन्क्रोच केला सगळी जागा. पूण ताका कोण कांय करिना. हे हांगातली पारंपारीक उबर तळी तेन्ना हांगासर आमी 200 हांगा जेवताले. पण आतां हे सँड ब्लास्टिंग केल्ल्याक आमचे हांगासर हाल जावपाक लागले. सगळे धुळ्ळो येवन तो भितर जेवणान पडटालो. तळयेन हांगा पिळगांव पंचायतीक तशेंच मामलेदार बिचोलीम तशेंच डेप्युटी कलेक्टर बिचोलीम मागीर झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर बिचोलीम तेच प्रमाण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पणजे अनंत शेट हांकांय बीन आमी ते लेटर पावयल्लें आसा. पूण ह्या खंयच्याच डिपार्टमेंटासून आमच्या हेजेर अजून एक्शन घेवंक ना. हो ड्राय डॉग खंय सावंताचो. प्रुडंटान निर्मला सावंताक फोन करून विचारले. तिका खंय हे गजालीचेर उलोवपाचें ना. प्रुडंटा खातीर उदय परब. साळ न्हंयचो ट्युरिझमाक वापर जावं येता म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. साळ न्हंयचो गाळ उसपोवपाचें काम सुरू जालां. 4 म्हयने भितर काम पुराय करपाचें टार्गेट दवरलां. गाळ उसपोवपा सयत न्हंयचे देगेर सोबितीकरणाचें काम हातांत घेतले म्हूण पार्सेकार काम सुरू करूंक गेल्ले कडेन उलयलो. साश्टीकार आनी पेडणेकारांच्यो खंय आवडी निवडी एकूच. ह्या न्हंयचे डिसल्टिंग आसात जेका टायम 120 days वर्सांनी दिवंक ना. आमी सगळी न्हंय निवळ करूंक जाय आनी त्या न्हंयच्या भोवती ब्युटिफिकेशन करूंक जाय. सुंदर दिसता न्हंय ही. ती निवळ केल्यार परत बरें नुस्तें येतलें, बऱ्यो शिणाण्यो, टेस्टी सगळ्यो येतल्यो, बोटी भोंवतल्यो, टुरिझमूय फ्लरिश जातलें, बरे बर्ड्स येतले. आमच्यो काही कॉमन गजाली आसात, कॉमन आवडी आसात. एक आमकां दोगांयक फुटबॉल आवडटा. फुटबॉल आसल्यार आमी खंय धांवत वेतात. आनी दुसरी गजाल जेचें नांव घेवंक जायना जे हांगासरल्यांक जर कळ्ळें थंय आसा म्हणून हजर आनी आमकां जर कळ्ळें हांगा आसात म्हणून जाल्यार हजर. आमी पयस आसले तरी आमच्या आवडी एक आसात. यो एक विराम.